मांडवी न्हंयचे देगेर फेरी धक्क्यार सरकारी जमनीचो अनधिकृत वापर आनी उक्ताडार खाजगीकरण करपी कसिनो कंपनी आनी फेरी टर्मिनल चलोवपी संस्थांक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे न्यायाधीश डागरे आनी न्यायाधीश निवेदिता मेहता हांणी नोटीस दिल्या। माहिती प्रमाण सगळे नेम आनी प्रक्रिया धाम्याचेर बसोवन मुंबयच्या कांय कंपनींनी भौशीक जमनीचेर हक्क सांगला। हातूंत फेरी ऑपरेटर, कसिनो आनी बंद क्षेत्रांतल्या कांय कंपनींचो आस्पाव आसा। ह्या सगळ्यांनी मंत्रालयाची परवानगी वा कायदेशीर करार करिनासतना सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदो अतिक्रमण केला अशें कळटा। गोल्डन पीस इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड, राज्य सरकार, उत्तर गोंय, जिल्लोधिकारी, बंदर कप्तान, बांदकाम खातें, येरादारी पुलीस अधीक्षक, पणजी महानगरपालिका, GCZME हांचे कडल्यान 3 सप्तकांत हे विशीं स्पश्टीकरण मागलां। पहलगाम काश्मीरात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारत सरकारान महत्वाचे निर्णय घेतल्या। पाकिस्तानाबरोबर कसल्याच तरेचो संबंध नाका अशी सरकारान भूमिका घेतल्या। बुधवारा सांजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरक्षा मंत्रिमंडळाची बसका घेवन महत्वाचे निर्णय घेतले। पहलगाम हल्ल्या उपरांत निषेध म्हूण भारतान घेतिल्ले महत्वाचे निर्णय अशे: सिंधू पाणी वाटप कराराक स्थगिती, अटारी वाघा शिमेवेलो तपास नाको बंद, पाकिस्तानी नागरिकांक दिल्लो सार्क विजा रद्द, सार्क विजार भारतांत आशिल्ल्या पाकिस्तानी नागरिकांक देश सोडूंक 48 वरांची मुजत, भारतांतलो पाकिस्तानी दुतावासूय बंद। पहलगाम हल्ल्यान शामील आशिल्ल्या दर एका आतंकवाद्याचो सोद घेवन तांकां खर ख्यास्त करतले। ह्या हल्ल्यान जीण वगडायिल्ल्यांक न्याय मेळचो हे खातीर जाय ते सगळे यत्न करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। भाजप आनी काँग्रेस हे दोनूय पक्ष म्हादयचे डिलर्स असो आरोप आरजेचो मुखेली मनोज परब हांणी केल्या। ह्या दोन पक्षांन केन्नाच गोंयच्या हिता खातीर काम केल्लें ना आनी म्हादयचो विशय हे एक उत्तम उदाहरण आसा। म्हादयचें रक्षण करपाक दोनूय पक्ष अपेसी थारल्यात अशें मनोजाचें म्हणणें। म्हादयचें उदक वळोवपाक विरोध करपी NGO आनी कर्नाटकांतल्या नागरिकांक बरोबर कर्नाटकांत निशेध घडोवन हाडपा खातीर दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याडो फर्नांडीस हांणी फुडाकार घेवचो अशें आवाहन परबान केलें। राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत मोडी खांडेपार हुंवार वाठाराची फोंडेचे उपजिल्लोधिकारी शुभम नाईक हांणी पळोवणी केली। शुक्रारा सकाळी 7:30 ते दनपारा 12 वरां मेरेन लोकांच्या सुरक्षे खातीर मॉक ड्रील करतले म्हूण फोंडेचो उपजिल्लोधिकारी शुभम नाईकान म्हायती दिली। हे मॉक ड्रील करपा खातीर फोंड्या उजो पालोवपी दळ, भलायकी केंद्र, पुलीस, बांदकाम आनी उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी तयार आसात अशें तांणी सांगलें।
मोपा विमानतळाचेर GMR कंपनीन घेतिल्ल्या पार्किंग शुल्क वाडोवपाच्या निर्णयाक शिव वॉरियर्स टॅक्सी संघटनेन खर विरोध केला। 25 एप्रिला सावन पार्किंग शुल्क वाडयतले अशें सूचित केल्ले। हाका लागून टॅक्सी वेवसायिकांनी तिळक उक्तायल्या। मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालचें आनी आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी शिव वॉरियर्स टॅक्सी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्या। सांग्या भाटी पंचायत क्षेत्रांतल्या वेळीपवाडा विलेन वाठारांत बेरेस्तारा गॅस सिलिंडराचो स्फोट जावन खोपीक उजो पेटलो। ह्या स्फोटाक लागून खोपींत आशिल्ली आलमार आनी हेर सामान लासून काबार जालें। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें, मात उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावच्या पयलींच उज्यान खोप लासून काबार जाली। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। मंगळारा पत्रादेवी अबकारी चेक पोस्टा लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका तरणाट्याक जागेरूच मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी चालक ट्रका पोंदा पडिल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। अपघात घडटाच ट्रक चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। फुडलो तपास सुरू आसा। राज्यांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा। मंगळारा पत्रादेवी अबकारी चेक पोस्टा लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो। डॅनी फर्नांडीस अशें मरण पाविल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी चालक ट्रका पोंदा आयिल्ल्यान ताका मरण आयलें। अपघात घडटाच ट्रक चालकान मात घडणूक थळावेल्यान फुज्ज्यो काडल्यो। पत्रादेवी पुलिसांनी घडणूक थळार पावून अपघाताचो पंचनामो केलो। मरण पाविल्ल्याची कूड ताच्या घरच्यांच्या सुवादीन केल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। पहलगामी दहशतवादी हल्ल्याचो परिणाम आता दिसपाक लागला। इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनान 25 एप्रिला उपरांतच्यो जम्मू आनी काश्मीराच्यो पयलींच नियोजीत केल्ल्यो भोंवड्यो सध्या रद्द केल्यात। प्रवासी पर्यटकांच्या सुरक्षताये खातीर खबरदारीचो उपाय म्हणून हो निर्णय घेतला। भारतीय रेल्वेची पर्यटन शाखा म्हणून IRCTC वळखतात। जम्मू आनी काश्मीरच्या पर्यटना खातीर IRCTC कडल्यान जन्नत ए काश्मीर विथ वैष्णोदेवी दर्शन, काश्मीर द पॅराडायज ऑन अर्थ, अतुल्य भारत अशा विविध काश्मीर भोंवडेचें नियंत्रण करतात। फुडली सुचोवणी मेळ्ळा मेरेन जम्मू आनी काश्मीर वचपा खातीरच्यो सगळ्यो भोंवड्यो स्थगीत केल्यात। हाचे पयलीं काश्मीर भोंवडे खातीर आरक्षण केल्ल्या पर्यटक प्रवाशांक ती रद्द करपाची आसल्यार तांकां पुराय परतावो दितलो। पर्यटक प्रवाशांची सुरक्षिताय सगळ्यांत पयली आसा अशें IRCTC अधिकाऱ्यांनी सांगलें। सध्याचे स्थितीत IRCTC टुरा वरवीं जम्मू आनी काश्मीरांत 170 पर्यटक गेल्यात। फाटल्या कांय वर्सांत ल्हान पिरायेच्या लोकांचेर लेगीत ताण वाडत आसा। कामाचो ताण, जिणे पद्दत, दिसपट्टी धांवपळ हाका लागून लोक ह्या दिसांनी डिप्रेशनाचे बळी पडपाक लागल्यात। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल आनी मॅसेच्युसेट्स जनरल हॉस्पिटलांतल्या संशोधकांनी हालीं केल्ल्या नव्या अभ्यासान हाचेर एक उपाय मेळ्ळा। ह्या अभ्यासा प्रमाण दर दिसा एक संत्रे खाल्यार डिप्रेशनाचो धोको 20% उणो जाता। हो अभ्यास मायक्रोबायोम नेमाळ्यांत उजवाडाक आयला। ह्या संशोधनांतल्यान अशें कळटा, संत्र्या सारक्या लिंबू वर्गीय फळां वरवीं फॅकल बॅक्टेरियम प्रसिद्धीची नांवाची खाशेलो बॅक्टेरिया कुडींत वाडटा आनी ताचो परिणाम सेरोटोनिन आनी डोपामाइन ह्या हार्मोनांच्या उत्पादनाचेर जाता अशें दिसून आयलें। हाका लागून मनशाचो मूड सुदारता आनी डिप्रेशनाचो धोको उणो करपाक मजत जाता।
मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. कुचेली म्हापशा तिळारीच्या कनलान बुडून शेटयेवाडो म्हापशेच्या ओमकार प्रभुदेसाय हाका मरण आयलें. इश्टा वांगडा कनलान न्हावपाक गेल्ले कडेन उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान दुर्दैवी घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण म्हापशे दत्तप्रसाद कॉलनींतल्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट लागसारच्या तिळारी कनलान म्हापशेचो एक तरणाटो बुडलो म्हूण उजो पालुपी दळाक म्हायती मेळ्ळी. उपरांत दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धाव घेवन सोदकार्य करून रोखडीच ताची कूड उदकांतल्यान भायर काडली आनी फुडल्या तपासा खातीर ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. येरादारी खातीर हो फ्लायओव्हर प्रकल्प अत्यंत म्हत्वाचो आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर दोनूय वटेनी जमीन संपादन करपाची गरज आसा अशें खासदार सदानंद शेट तानावडी हाणें दवर्ले वाठारांत जावपी फ्लायओव्हराच्या जाग्याची पळोवणी केल्या उपरांत सांगलें. दक्षिण पश्चिम रेल्वे आनी कोंकण रेल्वेचे 2 ट्रॅक तशेंच विजेची लायन आशिल्ल्यान कामाक वेळ जाता. ह्या प्रकल्पाच्या कामाची गती वाडोवपा खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या सुवातेचेर वचून पळोवणी करची अशी मागणी करतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. हालींच अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केल्ल्या होसोर्णा आनी चिंचिणी हांगच्या सुमार 30 तरणाट्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकांची भेट घेतली. अवैधरित्या अमेरिकेन धाडिल्ल्या एजंटा विरोधात कारवाई करची आनी एजंटान घेतिल्ले पयशे परत करचे अशी मागणी फटावलेल्या तरणाट्यांनी केल्या. हाचेर बेगोबेग कारवाय करपाचें आश्वासन दामू नायकान तरणाट्यांक दिलां. मोपा विमानतळाचेर पार्किंग शुल्क वाडयल्ल्यान शिव वॉरियर्स टॅक्सी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकांची भेट घेतली. हे विशीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन चर्चा केल्या उपरांत उपाय काडटले अशें दामू नायकान टॅक्सी वेवसायिकांक उतर दिलां. तशेंच शुल्क वाडयल्ल्यान शिव वॉरियर्स टॅक्सी संघटनेच्या वेवसायिकांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतली. हे विशीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची भेट घेवन चर्चा केल्या उपरांत उपाय काडटले अशें उतर दामू नायक हांणी दिलां.
सायबर क्राईम खात्यान एक खासा यूट्यूब चॅनल सायबर दोस्त चालू केलायला, जातून सायबर गुन्ह्यांविषयी महत्त्वाची माहिती व्यतिरिक्त जातली। वेगवेगळ्या सायबर गुन्ह्यांच्या फाटभुंयेर भारतीयांक फटवणुकीपासून सावध रावपा खातीर मोलादीक माहिती ह्या यूट्यूब चॅनला वरवीं लोकांक मेळटली। बंगळुरूचे खंय पर्यटक अंजुणा शिवोले रस्त्यार बरेच बेगीन गाडी चलयताले तेन्ना उण्यांत उणी 5 ते 6 वाहनां धक्को दिवपाक आनी वेळ बरो म्हूण ते साल्वार जाले। हाका लागून शिवोले आयज बरोच तणाव निर्माण जालो। पर्यटक बेपर्वा करून गाडी चलोवन आपलो जीव धोक्यात घालताले अशें पळोवप्यांनी सांगले। काळजी आशिल्ल्या थळाव्या लोकांनी ह्या पंगडाची चवकशी करपा खातीर गाडी थांबयली, पूण पर्यटकांनी आक्रमक प्रतिसाद दिल्ल्यान परिस्थिती रोखडीच वाडली आनी दोनूय रहिवाशांनी आनी लागसारच्या एका बळी मदीं झगडी जाली। गंभीर जखमी जावंक नासले तरी हे घडणुकेक लागून वाठारांत भंय पातळ्ळा। अश्यो घडणुको आडावपा खातीर पर्यटन वाहनां वयल्यान खर तपासणी आनी सक्रीय गस्त घालपाचो उलो थळाव्या लोकांनी मारला। स्थायी समितीच्या मुद्द्यावेल्यान दिवचल पालिका मंडळाची बसका फुडें धुकलची पडली। मजगती बसका जावंक ना तरी लेगीत पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो पालिका मंडळान निषेध केलो। दिवचल पालिका मंडळाची एक बसका बेरेस्तारा पयली हे बसकेक नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार आनी मुख्याधिकारी नेहाल तळवणकार हांचे सयत सगळे नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। पयली स्थायी समितीची मिटींग घेयात, उपरांतूच पालिका मंडळाची बसका घेयात अशी मागणी चडशा नगरसेवकांनी केली। ताका लागून पालिका मंडळाची बसका फुडें धुकलची पडली। मजगती पहलगाम वाठारांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो पालिका मंडळान निषेध केलो। ह्या हल्ल्यान बळी पडिल्ल्यांक श्रद्धांजली ओपली। फातोड्ड्यात 2 नेण्टे भयणींचे लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात चंद्रू सोरनाक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। दोगूय चलयांचेर लैंगीक अत्याचार जाला म्हूण ताच्या आवयन पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन आरोप्याक अटक केली। पुलिसांनी आरोप्यांचेर बलात्कार, पॉक्सो कायदो आनी गोंय बाल हक्क कायद्या अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यान मरण आयिल्ल्या भारतीय नौदलाचो लेफ्टनंट विनय नरवाल हांच्या बापायन सरकाराचेर पुराय विस्वास उक्तायला। फुडें देशांतल्या ताणभरीत परिस्थितीचेर देखरेख दवरपा खातीर पीएम मोदीची तांणी तोखणाय केली। भारतीय नौदलाचो लेफ्टनंट विनय नरवाल हाचो बापूय म्हणटा, सरकार आपलें काम करता आनी आमी सरकाराचेर विश्वास दवरतात। ते न्याय दितले। विनय एक बरो भुरगो आशिल्लो, तो एक धाडसी सैनीक। देश आमचे वांगडा आसा ही असह्य वेदना आनी अपुरबायेचो लुकसाण सोंसपाक देव म्हज्या कुटुंबाक बळगें दितलो। म्हज्या सुनेक सगळ्यांत चड दिव। प्रधानमंत्री मोदी आनी अमित शाहान संबंदीत आतंकवाद्यांक ख्यास्त दिवपाक खर पावलां उखलची म्हूण तांणी मागणी केल्या।
पहलगामात जाल्ल्या घातक आतंकवादी हल्ल्याचो बदलो घेवपा खातीर भारतान पाकिस्ताना आड खर उपाय येवजण्यो केल्यात. सिंधू उदका कबलात स्थगीत करपा सावन एकत्रीत चॅकपोस्ट अट्टरी तात्काळ प्रभावीपणान बंद करपा मेरेन भारतान 5 व्हडले CCS निर्णय घेतल्यात. हे घोषणे उपरांत भारत सरकारान एकीकृत चॅकपोस्ट अट्टारी बेगोबेग प्रभावीपणान बंद करपाचो निर्णय घेतला. वैध एन्डोर्समेंट घेवन पार केल्ल्या लोकांक 1 मे 2025 पयलीं त्या मार्गान परत येवंक शकतात. पूण शिमो बंद केल्ल्यान वेवसायाचेर परिणाम जातलो अशें वेवसाय मालकांचें मत आसा. पूण पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याकूय ते चुकीचे अशें म्हणटात. ते भायर भारताची 48 वरां EVS विजा मुजत सोंपतकच जायते पाकिस्तानी नागरीक अटरी वाघा शिमेवेल्यान पाकिस्तानात परत परतले. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याक लागून भारत आणि पाकिस्तान हांचे मदीं वाडत आशिल्ल्या तणावांत अट्टारी शिमो बंद जाल्ल्यान राजस्थानांतल्या शैतान सिंगाच्या लग्नाची येवजण मात थांबली. पहलगामांतल्या घातक आतंकवादी हल्ल्या उपरांत 24 एप्रिलाक जम्मू काश्मीरच्या उधमपुरांत सैन्य आनी आतंकवाद्यां मदीं एनकावंटर जालो. उधमपुरांतल्या एनकावंटरांत भारतीय लश्कराच्या एका जवानाक जखम जाल्ल्याचें पुलिसांनी सांगलें. बसंतगड वाठारांत विशिश्ट गुप्तचर म्हायतीचेर आदारून ही कारवाय सुरू केल्ली. थंय खर गोळीबार जालो. मजगतीं जिल्ल्यांतल्या बसंतगड वाठारांत गोळीबाराची अदलाबदल चालू आसा आनी सोद घेवपाची कारवाय सध्या सुरू आसा. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यान मरण आयिल्ल्या शुभम द्विवेदीच्या निवासस्थानाचेर पावले. ह्या भेटी वेळार ते कानपुरांत कुटुंबांतल्या लोकांक मेळ्ळे. शुभम द्विवेदी 2 म्हयने आदीं लग्न जालो आनी थंयच्या आतंकवादी हल्ल्यान ताका मरण आयलें. हो आतंकवाद्यांनी केल्लो सामको कायर हल्लो आनी आतंकवाद निमाण्या स्वासाचेर आसा हें दाखयता. अशा प्रकारांची घडणूक अशा देशांत मान्य ना. केंद्र सरकाराच्या कारवायांक लागून आतंकवादाच्या ताबतांत निमाणो खिळो पडटलो. शुभम द्विवेदी हो कुटुंबाचो एकमेव पूत आशिल्लो. ह्या भयानक घडणुकेंतल्यान आरोपींक वाचोवचे नात अशें हांव आश्वासन दितां अशें योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें. इम्फाळांत तरणाटे चले आनी चलयो स्वताची राखण शिस्त आनी आपल्या सांस्कृतीक मुळां कडेन जोडप शिकपा खातीर थांगटा ही पारंपारीक लश्करी कला आपणायतात. थळावी प्रशिक्षण शाळा आनी सरकार ताची लोकप्रियता वाडयतात. थांगटाक भारतीय ऑलिंपीक संघटनेन मान्यताय दिल्या आनी शाळा आनी कॉलेजीच्या सर्तींनी तांचो आस्पाव जाता. आंतरराष्ट्रीय मळार ताचो प्रसार जायत्या देशांनी जाला आनी संवसारीक थांगटा चॅम्पियनशिपान संवसारीक पावंड्यार ताची सुवात वाडल्या. इम्फाळांतल्या कुमान लंपक खेळा संकुलांत जाल्ल्या 68व्या राष्ट्रीय शाळा खेळा चॅम्पियनशिपान 2025 वर्सा थांगटा हांकां वजन उखलप, फुटबॉल आनी सेपक त्रकाव हांचे वांगडा वांटो घेतला. थांगटा सर्तींत मणिपुरान वर्चस्व गाजोवन चले चलयां खातीर अंडर-14 आनी अंडर-19 ह्या दोनूय विभागांनी एकंदर चॅम्पियनशीप जिखली. तशेंच दिल्ली आनी जम्मू काश्मीरान उपविजेतेची सुवात मेळ्ळी.
पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचे रायशिवोलेन निषेध बसका जाली. जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगामांतल्यान कायर आतंकवादी हल्ल्याचो तांच्यांनी खर निषेध केलो. स्वामी मठांतल्यान मंडळां मेरेन आनी मठा सरभोंवतणी पावपी लोकांनी शांततायेन निषेध केलो. हे बसकेन थळावे नागरीक, स्वामी भक्त आनी वेगवेगळ्या संघटनांचे प्रतिनिधी व्हड प्रमाणांत हाजीर आशिल्ले. ह्या हल्ल्यान बळींच्या कुटुंबाक दुख्ख उक्तायतना बसकेन केंद्र सरकारान अशी घडणूक परतून घडची न्हय हे खातीर खर पावलां उबारची अशी मागणी केल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.